भाग्यन जुजे वाजाच्या तेर्साक आमी सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी प्रितुमेच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मर्येतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेलोल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस, आनी आमकां ट्रायनेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटपेन बलयली, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कुटपेन बलयली, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कुटपेन बलयली, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां सुद्दां सुद्दां काल. आमेन. पयलो गोठ. भाग्यवंता तुजे वाजा, तूं बाणावले, देव बिरांतीच्या गाराब्यान जल्मलोय. आमचेय गराबे बापाच्या मोगान भर. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस, आनी आमकां ट्रायनेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवंता तुजे वाजा, तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता तुजे वाजा, तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता तुजे वाजा, तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता तुजे वाजा, तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता तुजे वाजा, तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता तुजे वाजा, तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता तुजे वाजा, तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता तुजे वाजा, तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता तुजे वाजा, तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता तुजे वाजा, तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां सुद्दां सुद्दां काल. आमेन. दुसरो गोठ. भाग्यवंता तुजे वाजा, बाबार्थाक लागून पिडापीड सोंसतल्या भावा भयणांच्या आदाराक तूं गेलोय. आमचीं काळजां कोंतीन आनी दुखीन आसलेल्यान तांय उगड. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पदकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. भगवंता तुजे वाजा, तो सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भगवंता तुजे वाजा, तो सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भगवंता तुजे वाजा, तो सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भगवंता तुजे वाजा, तो सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भगवंता तुजे वाजा, तो सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भगवंता तुजे वाजा, तो सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भगवंता तुजे वाजा, तो सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भगवंता तुजे वाजा, तो सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय.
आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुझे वाजा तो सूर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुझे वाजा तो सूर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सदां काल आमेन. तिसरो गूट भाग्यवंता जुजे वाजा जेजूची बरी खबर पयशिल्ल्या लोकांक तुवें दिली. जेजूचें राज वाडोवंक आमकांय तुजी उर्बा दी. आमचे बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ट्रेनेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक ती आतां सुद्दां सुद्दां काल आमेन. चवथो गूट भाग्यवंता जुजे वाजा पिडेक सांपडलेल्या तांय कुडी आत्म्यांचो इलाज तुवें दिलोय. आयजूय तुजी मजत मागतल्या पिडेवंतांक बरी कोर. आमचे बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. भगवंता तुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सदां काल आमेन. पांचवो गूट भाग्यवंता जुजे वाजा भाग्यवंतपणीन जिवन कॅन्डीक तुवें ह्या संवसाराक दोडे धांपले. आमकांय शेगुणी जिवीत जिवन एक भाग्यवंत मरण फावो कर. आमचे बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ट्रेनेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा
भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां काल आमेन भाग्यवंता जुजे वाजा आमचे पासत माग क्रिस्ताच्यो क्रिस्ताच्यो बासावण्यो बासावण्यो आमकां फावो जावंच्या जावंच्याक आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची भातकां बगोस आनी आमकां टायनेट पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुटपेन बलयले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू ती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां काल आमेन Hello, Father James Kubicki here. Last month I made my annual 8-day retreat, and I'd like to share with you one of the graces of that retreat. In a book I used for my meditations, I ran across a quote from Father Dolindo Ruotolo, an Italian priest who died in 1970 and who knew Saint Padre Pio and even advised him. He taught Padre Pio a prayer that he said was very powerful, especially when one is feeling overwhelmed by something and is anxious or worried. It goes like this: "Oh Jesus, I surrender this to you. You take care of it." Sounds too good to be true, doesn't it? That such a simple prayer could be so powerful. Yet, throughout the Gospel, Jesus teaches us to surrender and to be like little children whose Heavenly Father will take care of them if they just ask. I did a little research on Father Dolindo, and I found the following words that he wrote down after one of his times of prayer. They're words that he felt Jesus was saying to him. Surrender to me does not mean to fret, to be upset, or to lose hope, nor does it mean offering to me a worried prayer, asking me to follow you and change your worry into prayer. It is against this surrender, deeply against it, to worry, to be nervous, and to desire to think about the consequences of anything. It is like the confusion that children feel when they ask their mother to see to their needs and then try to take care of those needs for themselves so that their childlike efforts get in their mother's way. Surrender means to placidly close the eyes of the soul, to turn away from the thoughts of tribulation and to put yourself in my care so that only I act, saying, you take care of it. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ले मारिया फारिया हिच्या आत्मे पासत आनी दुसरें तेसांव जुआंव लुकास आनी दितोजा फुट्टादो
ह्या आमच्या सोपून गेल्ल्या भावा भयणां पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. फेलिक्स मिस्किता आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच मारिलीज गोन्साल्वीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. ब्रिजिदा वाज आयज आपलें एक मेजर ऑपरेशन करूंक वेता, आपणा पासत मागूंक लायता. तशेंच आगुश गोन्साल्वीस जो बरो ना, आपणा पासत मागूंक लायता. तांकां भाग्योन जुजेवाजाचे मजतीन बरी भलायकी फावो जावंक मागुया. आमचे PPCचे वांगडी पल मास्करनेसाची आवय इरा एस्पेरांसा मास्करनेस ही सोपून गेल्ली आसा. तिचे पासत आमी मागुया. त्या गोराब्याक आमच्या मागण्यांत दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयच्या नोवेनाचो विशय शांती समाधान करून तुमी म्हजे गोवाय जायात. मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसार शांतीक तानेला. वेता थंयसर झगडी मारामारी दुस्मानकाय मनीसपणाक मान ना आनी असो संवसार चलता. जेजू शांतीचो कुंवर जल्मलो तेन्ना कालोखान जियेतेल्या मनशा कोलाक बोडव्यांनी आनी कांय बरें शांतीचें गायन गायलें. जेजू शांतीचो कुंवर आमकां शांतीचें देणें दिता. भाग्यवन जुजेवाज मंगळुरांत आनी श्रीलंकेंत वेता थंय शांतीचो दूत जाता. आमी आमच्या कुटुंबांनी शेजाऱ्यां आनी समुदायांत शांती समाधान करून जेजूचें गोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानान कृपा मागुया. तशेंच आयचो नोवेनाचो दीस डायसेसीच्या लोकसंपर्क साधनाच्या आनी न्यायसभेच्या ह्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक ह्या भेटेंत मागुया. शांती समाधान करपी आमी जेजूची गोवाय दिसपोटी आमच्या जिवितांत हीच भावना मनान दवरतात. आमी संवसारांत शांती हाडूंक एकामेका सवे आमी शांती करूंक वावरूंक आनी आमचेच आनी देवा मदें शांती हाडूंक जायते फावटी आमचे प्रयत्न निर्फोड जाल्यात. जायते फावटी शांती करचे बौद्देक आमी दुस्मानकाय वाडयल्या आनी दुस्मानकायेची दुर्ग आमी उप्रासल्यात. तर ह्या वेळार देवा लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणून हांव पातकी. सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता, मनान चिंतून कळ्यान विचारून वायट सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे बसून बागेर सदांच बरी सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बोड दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूर चलयता सासणाच्या सासणाक. हेब्रावांक बरयल्लें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्मो अशें म्हणटा, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. अरोण्यात तुमचें पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमची काळजां दारून करूं नाकात. तेन्ना म्हजीं कर्तुवां देखल्यान आसतना ताणें म्हजी परिक्षा करून घेतली. 40 वर्सां हे पोरजेचो म्हाका कांटाळो आयलो. ह्या पासत हे संस्थेचो म्हाका राग आयलो आनी हांवें म्हणलें,
तांची काळजां सदांच वांकडी वाट दवरता. म्हज्यो वाटो ती शिकूंक नात. म्हज्या रागाच्या वेळार हो सोपूत हांवें घेतलो. म्हजें समाधान भोगूंक ती कधीच पावची नात. भावा भयणीनो, ओन भावाटपणाचें नोस्तें काळीज जिव्या देवा सोरशिल्लीं आमकां पयस करतात. तर तुमचे भितर असल्या काळजाचो कोणूच आसोना जावंक सोत्रायेन भोंवात. परतें जाल्यार तुमचे भितरलो कोणूच पातकाक बुलोवन दारूं जायना जावंक आयज म्हणलां तें चलत पर्यान तुमी एकामेकाक दिसान दीस धीर दिवंक जाय. कित्याक सुरवातेक आमकां विस्वाशीपण आसलें तें आमी निमाणे घडये पर्यान तीरपणी सांबाळलें जाल्यार क्रिस्ताचे बागेलीं आमी जातले. देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. परतून म्हणुया, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरपट पडया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगलीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चिंतान आयकून काळजांत दवरूंक सगलीं आयतीं रावुया. जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी ओरोण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरीं दारून करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोडण्यो देखल्यो. तरी गोरवी मनान सगलीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. 40 वर्सां म्हजे पोरजेन म्हाका कांटायलो. काळजान म्हाका सांडून गेलीं. म्हज्यो वाटो सोडल्यो. तेन्ना रागा जालां हांवें असो सोपूत घेतलो. हो लोक कधीच पावचो ना म्हजी शांती भोगूंक. जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. उद्गार. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सोबिस्पो तुमचे सवे आसो. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. एक कोडका जेजू सोशे उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशीच आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता. ताचे चुचरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हणलें, ओय म्हाका खुशी आसा, तूं नितोड जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितोड जालो. जेजून ताका वेगींच धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, पळय कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितोड जालाय म्हूण सगल्यांक गवायकीची खुणां दिवंक मोजेसान फॉर्मायलोलें दान भेटय. तो गेलो पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तें
खंयच्याच नगरान वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडचे लोक ताचेशी येताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणाय तुका क्रिस्त. शांती समाधान करपी तुमी म्हजे गोवाय हो आज आमी विशय घेतला बाबा भयणीनो. आज ह्या विशयाचेर आमी नियाळटना आमी कितें भाशेन पांच जुसेवाजाच्या जिविता वयर निवाळटा. पांच जुसेवाज कितें भाशेन पाद्रोआचो पाद्री जावन आसलो आनी प्रोपगांदा फिदे हातूंत ताका वावर करूंक गरज आसली. म्हणटकूच पाद्रोआचो म्हणजे जे पुर्तुगेज आपूण राज चलयताले तातूंतलो तो कितें भाशेन यादनीक आसलो. म्हणटूच प्रोपगांदा फिदे हातूंत वावर करूंक कितें भाशेन ताका परवानगी जाय आसली. पाद्रोआदो आनी प्रोपगांदा फिदे हे दोगांयकूय पडो नासलें. आमी आतां म्हणटा मिशनार आनी डायसिजन अशें म्हणटा. म्हणटकूच त्या काळार तांकां पडो नासलें देखून कितें भाशेन तांतलो आर्चबिशप आसलो तो पांच जुसेवासाक आपलें मुण्यारपण चलोवंक ताका तितली सत्या दिनासलो. असले वेळार पांच जुसेवासान आपूण ताचेशी वचून तोमास कास्त्रो हो तांचो आर्चबिशप आसलो ताका भेट केली. ताच्या पांयां पडलो, ताचो उमो घेतलो आनी ताची माफी मागली आनी ताची परवानगी ताणें मागली. ही ताची खालतीकाय पळोवन तोमास कास्त्रो सगळोच ताका मानवलो आनी ताणें ताका परवानगी प्रोपगांदा फिदे हें आपलें प्रवचन करूंक आपलें मुण्यारपण चलोवंक ताका परवानगी दिली. शांती समाधान प्रोपगांदा फिदे आनी पाद्रोआदा मदें ही कशी हाडची ती पांच जुसेवासान आपल्या कोरन्यान आनी दाखोवणेन आमकां शिकयली. बाबा भयणीनो हें भाग्य आसा. शांती करता ती सुभागी तांकां म्हजीं भुरगीं म्हणटलीं अशें आमी भाग्यांत आयकता. आमी जायते फावटी शांती आवडपी, शांती सपनेकार, शांती उलोवपी, शांती मनान चिंतपी असले जायते आमी मनीस पळयता. पूण जेजू असले मनशांक समाधान करतात तांकांच की तो म्हणटा शांती करप्यांक हें भागी लागू जाता म्हूण तो आज आमकां उगडास करता. आमी जेन्ना एकामेका सगळें शांती समाधान करूंक आमी प्रयत्न करता आमी वावुरता तेन्ना खरेंच आमी जेजूचे गोवाय बाबा भयणीनो. आज आमी आमचेरूच नियाळ केल्यार आमी पळयता जेजून आपल्या जिवितांनी शांती हाडली. पयले सुवातेर आपूण बापाचो पूत जावनूय मनशा कुडाक तो शांती समाधानाचो हातियार जालो. जंय दुस्मानकाय आसली, जंय झगडीं झुजां आसलीं थंय शांती वावरूंक दिसपोटी तो वावुरलो. इतलेंच न्हय आपल्या जिवितांत जे कोण झगडटाले, जे कोण दुस्मानकाय करताले तांचे मदें शांती हाडूंक दिसपोटी जेजू आपल्या प्रवचनान शिकयतालो. बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी कशी शांती समाधान हाडूंक जाय. पयले सुवातेर 4 वस्तू आमी करूंक गरज. देवा सवे आनी आमचे मदें शांती समाधान हाडूंक आमी दिसपोटी वावरूंक गरज. कशें हाडटले आमी पातकी. आमी जायते फावटी आमच्या आनी देवाचे मदें संबंद आसात ते आमच्या पातका वरवीं बिगडत वेतात. हे आमी बिगडटा जेन्ना आमी पातक आदारता देवा सुशिले आमी पयस वेता. आमी आमचेच पातक पयले सुवातेर ओळखून घेवंक देवान आमचे मदें ही शांती समाधान करूंक आमी वावरूंक गरज आमी पातकाक नाकारूंक. गरज आमी आमचे पातक ओळखून घेवंक. गरज आमी संदान हो साक्रामेंत आमी घेवंक. उमसार आमी बरे भाशेन करता तेन्ना आमचें जिवीत आमी बदलता तेन्ना देवान आमचे मदें संबंद ते घडून येतात. दुसरे सुवातेर आमच्या दुसऱ्या बाबा भयणां मदें शांती समाधान करूंक आमकां जायते सोयीक मेळटात. आमी जायते फावटी राग, दुस्मानकाय आमचे मदें एकामेका सवें दुर्गां आमी उबारता. आमी जायते फावटी वर्सांची वर्सां एकामेका लागीं उलयना. आमी जायते फावटी एकामेका सवें तांचें नांव विबाडटा. जायते फावटी एकामेकाक आमी मानान लेखिना. आमच्याच कुटुंबान आमी रावतना सोयऱ्या दायऱ्या मदें बाबा भयणीनो दुस्मानकाय वर्सांचे वर्सां आमी चलयता. आज आमकां परतून एकदां उगडास आमी दुसऱ्यांक खालतीकायेन भोगसूंक. आमी दुसऱ्या सवें आमचे पयले सुवातेर आमी पावल उबारून तांचे सवें वचून सॉरी म्हणूंक. आमी दुसऱ्या सवें ल्हानविकाय दाखोवन तांची चुकी आसत जाल्यार तांकां बोगसणें दिवंक. आमी तर चूक केल्या जाल्यार
म्हाका बगोस ही उतरां म्हणून आमी शांती समाधानाचे किरीत भाशेन हातयारां जावंक आज आमकां तोच जेजू उलो मारता. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, श्रिस्ती सवे आमी शांती समाधान हाडूंक गरजेचें. आमी ही श्रिस्तीन जियेता. श्रिस्ती आमच्या बापायचो फात जाल्ल्या भाशेन आमी जायते फावटी घडये वापरता हे श्रिस्तीक. आमी जायते फावटी श्रिस्तीन आसा त्यो वस्तू आमी ताचो दुरुपयोग करता. आमी जायते फावटी श्रिस्तीक जें कितें आसा तें आमी दुखयता आनी श्रिस्ती बाबा भयणो आमकां परतून जबाब दिता. कशें? जायते फावटी वादळ मोड जाता, जायते फावटी हेर तुफानां उपरासतात, जायते फावटी भुंयकांप जाता, जायते फावटी आमचें सगळें जें कितें नासलें त्यो वस्तू घडटात. म्हणटकूच एके भाशेन श्रिस्ती आमकां परतून जबाब दिता. आमच्या जिवितान आमी हे श्रिस्तीचो बरो तरेन उपयोग केलो जाल्यार हें स्वयं आमचे देवान दिल्लें जें आसा तें आमकां उदीक आनी उदीक बाबा भयणीनो बरें वातावरण दितलें, बरे भाशेन जिवंक आमकां आदार दितलो. म्हणटच गरज आमी जी श्रिस्ती देवान आमकां दिल्या तिका सांबाळूंक, तिचो आमी दुरुपयोग करिना जावं, पूण बरे तरेन उपयोग करून आमी ह्या संवसारान ह्या श्रिस्तीचो सांबाळ करूं. चवथे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमी आमचेच भितर शांती हाडूंक गरज. जायते फावटी आमी आमकांच भोगसणे दिवंक विसरता. जायते फावटी आमी गिल्ट फील करता. आमी जायते फावटी त्याच भावनांनी जियेता, त्याच आवड्यांनी आमी जियेता. आमी समजता सपनांत आमी आसा, आमी हे भाशेन जावपाची, आमी हे भाशेन करपाचें, आमी हे भाशेन मनीस आमी आतां व्हड जावपाची ही चिंतना आमी आनी आवडे जेन्ना आमी मनान घडयता तेन्ना भाव भयणीनो आमी गर्वान भरता. हें गर्व आमकां देवा सोशिल्लें आनी आमचेच सैबा सोशिल्लें आमकां पयस व्हरता. आज पयले सुवातेर आमकां भोगसूंक आमी वावरुया. आमचे पातोक आमी केलां जाल्यार आमचेंच सैम तर आमी जाणाव, जें कितें आमचे भितर आसा तें आमी जाणाव, खोटेपणान आमी जियेता. आमचे भितर आमी जाणाव आमकां व्हडपण घेवन आसा, आमचे भितर आमी जाणाव गर्व आसा जाल्यार खालतीकायेन देवा सोशी आमी परतून येवया आनी देवाक किरीत भाशेन आमचो धनी म्हूण मानून घेवया. हे देवा समेत शांती समाधान करतना आमकां पयलें भोगसणे दिवंक आमी वावरुया आनी अशें आमी शांतीचे हातयारां जावया. आज बाबा भयणीनो, आमी ह्या नियाळार वता आसतना खरें शांती हाडपी आनी खरें शांती करनार आमच्या कोरण्यांनी आमी दाखोवन करुया. न्हयच आमच्या उतरांनी पूण आमच्या कोरण्यांनी भोगसणे दिवन देवा सवें परतून एकदां आमचे संबंद वाडूंक, श्रिस्ती सवें आमचे संबंद राखूंक आनी आमकांच एक शांतीचे हातयार दुसऱ्यांक आमी दाखोवन करूंक आज आमकां किरीत भाशेन त्याच देवाचे बोड आनी कृपा भाग्यून सुसे वाजाक फुडें घालून मागुया. उबी रावया आनी हे वेळार आमची थोडी मागणी त्याच सोरपदवीदार बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोचेक जेजूची शांतीचे गोवाय जावं, तिचे मोदें एकचाराचो, मोगाचो, सेवेचो आनी भोगसण्याचो समुदाय बांदून हाडूंक वावरूंक देवाची कृपा आनी बोल मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आमच्या देशांत तशेंच दुसऱ्या देशां मदें शांतीचे पूल बांदून खरी शांती हाडटा तसले उपाय सोदून काडूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या गोरेब्यांनी शेजाऱ्याक, वाड्यांत आनी गांवांत शांती समाधानान जियेवून आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आमचे बरे वागणुके वरवीं दाखोल जावंक देवाचें राज आमी बांदून हाडूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया.
आयचो नोवेनाचो दीस दिवसेच्या लोकसंपर्क साधनाच्या आनी न्यायसोबेच्या वावरा खातीर भेटयला. हो वावर करूंक जबाबदारी आसलोल्यांनी शांती शिपडावच्या मोनान करूंक बापाचो आशिर्वाद तांचेर पडून तांचो वावर सुफल जावंक देवा लागीं मागुया. बाणावले पोंडा आनी दामाव मिसावांव वावराड्यांतल्या पाद्री आनी पोरजे पासत तशेंच तांच्या गौलीक वावराचेर आशिर्वाद पडचो म्हूण मागतना कोविड-19 हे पिडेंतली आमकां बेगीनच मेकळीं कोर म्हूण बागेवून झुजे वाजाचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. सर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात. कोरे शांती समाधानाची हातयारां आमकां जावं तूं निर्मी आनी हे मागण्या वरवीं आमी दुसऱ्यांक शांती शिपडावंक आमकां उदीक कृपा दी. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुन्या वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंत आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सुरेस्वर मानून घेवं. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो. तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कार्यांचो थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोजनां अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोता भक्ताची सोबा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस पडतो. स्वर्ग आनी संवसार पोला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय. उंचर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलीच कुशीन पोस्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही मोशा रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हें रोगोत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतले हें मोशा उगडासा करात. Bavartaco good for go to ya. Sumia Jesu amio lokatra. Ani ekashi feriera. Ites bauti to volbo anesu. Ami kuche moron bogota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेन बापा फिलीप नेरी आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः शिवोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोर जोरीत मुखामोळ उडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या दुस्मानांक बोगसून शांतीचे कुंवर जावंक आमकां जेसून मागण्यांतल्यान शिकयला. धीर घेवन जेसून शिकयलेले मागणे हात जोडून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळीत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें नोत्र एकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कटली आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कटली आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कटली आमकां शांती दी. शांती समाधान करूंक आपयता वस्तो जेसू आमच्या कुर्ने आनी दुसऱ्या सवें शांती आमी दिसपोटी करूंक वावरूंक ताच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी.
आत्मीक कुम्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाला जेजू तूं भोव पोवी संस्कारान तूं भोव पोय संस्कारान हाजीर आसाय हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. प्रार्थुया. सोर पुदवेदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगलें तुका मानू. हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भाग्योन जेवाजाचे नवेनाची मागणी. देवा तुझ्या याज्ञिका भाग्योन जेवाजाची देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमा पर्यंत परजोडायली. तुज्या चाकरा
तुझ्या तुझ्या देवीक उतर देवीक परगटून परगटून आमकां उत्तम जिविताची देख दिली. आमी आमच्या झुजान आमच्या सुसान आनी अशोकतायेन आनी असं पुण्यवन जिवीत सोडून पुण्यवळ जिवीत सोडून आनी ताचे मजतीन ताचे मजतीन आमचो भावार्थ आमचो स्वभाव ओदीक 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 वाडूंक वाडूंक आनी शुभ वर्तमानाची वर्तमानाची विस्वाशी विश्वासी साक्षीदारां आमी जावंक आमी जावं मागता. मागता. क्रिस्ता आमच्या क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं सुम्या आमेन. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणे किरीत भाशेन सगळीं जी पिडेस्त आसात आपणा पासत मागूंक लायला. सांत जुजेवाजाची मजतीन तांचे पासत मागुया. स्वर्गीच्या बापा स्वर्गीच्या बापा पातकाक पातकाक दुखीक पिडेक आनी अडचण्यांक सांपडलेल्यांक तांय तुजें काळीज कितलें मधुर तें कितले मधुर तुज्या पुतान तुझ्या पुतान विस्मितां करून विस्मतां दाखयलां. दाखयला. तेच परी तेच परी तुज्या सेवका तुझ्या सेवका बागेवन जुजेवाजान तुझे वाचन आपल्या जिवितान आपल्या जिवितान आनी मरणान आणि मरणात जिन्सावार ओजापां करून सवार अजापा करून तीच मधुराय तीच मधुराई लोकांक दाखोवन लोकांक ओजारांनी अजारांनी पवित्र सभेच्या शुभेच्छा गोपान गोपान ओडून हाडली. ओढून हाडली. तर ताचे विनवणेन तर ताचे विनवणी तुजेर आमचो तुझे आमचो भावार्थ वाडूय. वावात वाढव. आमी आम्ही तुज्या मोगाचे तुझ्या मोगाची नीज गोवाय जावं गोवाय जावं निर्मी निर्मी आनी हेच नदरेन आणि हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार मागतां तो आमकां उपकार फावो कर. आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात शांतीची हात्यारां जावं क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या भावा विनोद्या तुझी मोजोपा होय. साक्षी दिवंक जेजू भावात बसू उर्बेन मोर आमकां जागोय. सुसेवासा आमच्या भावा तुझे पासून अर्धामुयमा बापा जेजू पवित्र ज्ञान अर्धामुयमा सजना सजना. सुसेवासा आमच्या भावा तुझे पासून